नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवेत परतून एकदा येवकार. आमी बसल्यात पणजे आशिल्ले सेंट्रल लायब्ररी हांगा आनी आज आमी थियरी करपाचे ना, थोडे प्रॅक्टिकल करपाचे आसात. म्हणजे स्पेसाच्यो ज्यो सगळ्यो जर्नीज आसा त्यो कश्यो गेल्यो, अंतराळात वेगळे वेगळे प्लॅनेटांचेर कश्यो डिस्कवरी जाल्यो, ते सगळे आमी प्रत्यक्ष वचून पळोवपाचे आसात. आनी ते वेगळे वेगळे प्लॅनेटाचेर व्हरपाक हांगा आमकां थोडे रॉकेट सायंटिस्ट किंवा आमी तांकां म्हणया एस्ट्रोनॉट्स हांगा आयिल्ले आसात. पयलीं तांची वळख करून घेवया. सगळे जे भुरगे हांगा आयिल्ले आसात तांणी एस्ट्रोनॉमी आनी स्पेस हो तांचो सामको आवडीचो विशय. तर हे आमच्या यंग सायंटिस्टांची पयली वळख करून घेवया. हॅलो, तर म्हजें नाव माधव प्रकाश क्षीरसागर. माझे नाव सुयोग उज्ज्वल कामत. माझे नाव नितीश नामदेव फातर्पेकर. म्हजें नाव अक्षय रेगे. हे सगळे मुष्टिफंड हायर सेकंडरी जे पणजे स्कूल आसा, 11वेचे सायन्साचे भुरगे आसात आनी स्पेस प्रोब्स हांचेर तांणी एक प्रोजेक्ट केल्लो आसा. सगळे जे अंतराळात जे वेगळे वेगळे मिशन्स गेले ते कित्या खातीर गेले, ते कितें डिस्कवरी जाली, हे सगळे ते आमचे बरोबर आज शेअर करपाचे आसात आनी आमकां एक जर्नी, एक वॉयेज हाजेर ते घेवन वचपाचे आसात. तर तुमकां सगळ्यांक आमच्या प्रोग्रामान वेलकम. आतां आमी सुरू करपाक प्लॅनेट्साची जी वॉयेज आसा, ओके, जे आमकां खबर आसा, जे टेक्स्ट बुकान आमकां सगळ्यांक जे इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा इन जॉग्रफी, इन सायन्स, तर ते सगळें इन्फॉर्मेशन कशें आयलें अशें दिसता तुमकां? ओन्ली विथ टेलिस्कोप्स? जुपिटराचें इन्फॉर्मेशन, सॅटर्न, ते कशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें इतलें इन्फॉर्मेशन? ओके, नॉट ओन्ली थंय वचून, नॉट ओन्ली थ्रू टेलिस्कोप्स एंड सॅटेलायट्स, पण थंय वचपाची गरज पडली मनशाक. विनसाचो टेम्परेचर कितें आसा, एटमॉस्फियर कितें आसा, ताजी सरफेस कंडिशन कितें आसा, हे हांगा बसून कशें कळटलें? फॉर प्रोब्स. ओके, सो ते प्रोब्स करून मनीस थंय वचून, मनीस न्हय, आमचे मशीन्स जे रॉकेट्स आमी म्हणटात, जे सगळे वेगळे मिशन्स आसा, तांणी वचून थंय डिस्कवरी केल्ल्यो आसा. ओके, सो आज आमी आमचो विशय आसा स्पेस प्रोब्स टू डिफरंट प्लॅनेट्स. ओके, जे आमचो सोलार सिस्टम आमकां उघड केल्ले ते सगळे आमचे प्रोब्स आसात आनी त्या प्रोब्सां बद्दल तुमकां खूब म्हायती आसा. सो थोडी म्हायती तुमी आमच्या भुरग्यां बरोबर शेअर करात. आतां फर्स्ट प्लॅनेटच्यान सुरू करूया. फर्स्ट प्लॅनेट इज बुध. कितें म्हणटात ताका? मर्क्युरी. ओके, मर्क्युरीर खंयची मिशनां गेलीं ज्यातून मर्क्युरी आमकां उगडून ताजी रहस्यां दवरली, हे आमकां सांगतलो माधव. मरिनर मिशन. ओके, मरिनर मिशन हाजे बद्दल थोडी इन्फॉर्मेशन आमकां दी. तर मरिनरचे टोटल 10 मिशन आशिल्ले, तेतूंतले 7 सक्सेसफूल जाला आणि 3 जे आशिल्ले ते शेणले. ओके, तर स्टार्ट करपाचें आसा तेतून मरिनर 1 आनी 2. ओके, तर प्रायमरी गोल्स तेंचे असं ते एक असे स्पेसक्राफ्ट डेव्हलप करपाचे जे दुसऱ्या प्लॅनेट्सांचेर वचूंक शकता अशें. आणि आता मर्क्युरीर वचप इज अ व्हेरी डिफिकल्ट थिंग. तुमकां खबर आसा कित्याक तें? बिकॉज मर्क्युरीच्या लागीं फाटल्यान कोण आसा? सन, आमचो सूर्य आसा. सो सूर्याच्या लागीं आसा मर्क्युरी. सो हाजेर प्रोब धाडप इज नॉट इजी. म्हणजे मर्क्युरीची ग्रॅव्हिटी बी जालें, पूण सूर्याची इतली व्हडली ग्रॅव्हिटी आनी हे सगळे प्रोसिजर्स आसा, प्रोसेसीस आसा, ते स्पेसक्राफ्टाक एफेक्ट करतले. सो मर्क्युरी मिशन एक खूब इम्पॉर्टंट मिशन आशिल्लें, जाणें धाडस केलें मर्क्युरी सोदून काडपाक. ओके, फुडें कितें सांगता तूं? तर मरिनर हे फक्त मर्क्युरीत न्ही, तर मार्स आणि व्हीनस हे दोघांचेरय वचून येयला. ओके, तर मरिनर 3 आणि 4 हे मार्स फ्लायबाय मिशन आशिल्ले. तेतूंतले मरिनर 4 आशिल्ले तेणे फर्स्ट टायम मार्साचे क्लोज रेंजाचे फोटोज दिल्ले. ओके, अर्थार सेंड केल्ले वापस. ओके, आणि मरिनर जो 5 आसा ते व्हीनसाचेर लॉन्च केल्ले. तेतून एक अशी सिस्टम मशीन्स अशी आशिल्ले की तेजे ब्रायटनस स्कॅन करताली आणि तेजे एटमॉस्फियर कशें आसा तेज्या बद्दलय म्हायती तेणे धाडली. कोणाची एटमॉस्फियर? व्हीनसाची एटमॉस्फियर. ओके, ओके. तर मरिनर 6 आणि 7 हे परत मार्साचेर गेल्ले आणि मरिनर 8, 9 तेतूंतले 8 जे आसा ते शेणले. म्हणजे मरिनर मिशन्स हे खूप प्लॅनेट्सांचेर गेले. बेसिकली प्रायमरीली अशें म्हणटात ते मर्क्युरी खातीर आशिल्ले, पण ते जी सिरीज ऑफ मिशन्स आसा ते सगळे प्लॅनेट्स डिस्कवर करपाक हेल्प केली आमकां मरिनर मिशन्स. ओके, मरिनर 10 जे आसा ते फर्स्ट अशें सॅटेलायट जे ग्रॅव्हिटी असिस्ट ट्रॅजेक्टरी वापरून ते मर्क्युरी पर्यंत पावले ते. ओके, आता ग्रॅव्हिटी असिस्ट ट्रॅजेक्टरी हे तुमकां खबर आसा कितें तें? ग्रॅव्हिटी असिस्ट ट्रॅजेक्टरी म्हणजे कितें आयकलां तुमी कोणें? हय, सांग पळोवया. पृथ्वीची किंवा प्लॅनेटाची ग्रॅव्हिटी घेऊन हय, तांचे पाथ हे करतात, म्हणजे कशे. हय, बरोबर. पळया, आतां कितें आसा, एक आमी जेन्ना स्पेसान वतात न्ही, खूब पयस स्पेसान वतात तेन्ना एक आमी लक्षांत दवरपाक जाय गजाल कितें आसा,
आमकां फ्युअल रॉकेटान घालून तो आमी जुपिटर आनी सॅटर्ना पर्यंत 7 वर्सां आनी 8 वर्सां आनी 20 वर्सां लागतात सो तितलो फ्युअल आमी घालून रॉकेटां धाडूंक शकनात ओके सो करतात कितें रॉकेटां एक प्लॅनेटाची ग्रॅविटी एक प्लॅनेटाची जी शक्ती जी गुरुत्वाकर्षण शक्ती आसा ती धरून ती फाटल्यान धुकलून फुडें सरतात सिंपल एक्झाम्पल म्हणजे कितें जेन्ना तुमी कितें धुकलतात जड वस्तू धुकलतात ओके तेन्ना तुमी सपोर्ट घेतलो फाटल्यान वंटीचो सपोर्ट घेतलो आनी धुकल्लें जाल्यार सोंपें जाता हय काय न्ही तुमचो फोर्स ताका चड येता ट्रान्सफर जाता हे ट्रान्सफर जाता फोर्स सो अशी ग्रॅविटी एसिस्टेड ट्रॅजेक्टरी म्हणून आसा जातून हे जे आमचे मिशन्स आसा खूब पयस स्पेसान वचपी ते कितें करतात लागीं लागीं आशिल्ले मून किंवा मार्स अशा प्लॅनेटांक हे रिवॉल्युशन करतात आनी तांकां धुकलून फुडें सरतात दिस इज कॉल्ड ग्रॅविटी एसिस्टेड ट्रॅजेक्टरी ओके तर तेणे मर्क्युरी ह्या प्लॅनेटाक 3 टायम्स ऑर्बिट केले आणि तेणे एक मर्क्युरी प्लॅनेटाचो असो एक मॅप तयार केलो तितून 2800 फोटो आशिल्ले म्हणजे मॉसेक तयार केलो मर्क्युरी प्लॅनेटाचे एकूचदा ताका फोटो काडूंक मेळना बिकॉज ते लागीं आशिल्ले सो वेगळे 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 फूल प्लॅनेटाचे फोटो काडून आमच्या ह्या प्रोबान सगळे मर्क्युरीचे फर्स्ट टायम मॅप तयार केले बरोबर न्ही आणि तेणे ही सुद्धा इन्फॉर्मेशन धाडली की दिसाचे मर्क्युरीचे टेम्परेचर 187 डिग्री सेल्सियस पर्यंत चड आसता आणि कमीत कमी तिचे नायटान टेम्परेचर आसता ते म्हणजे -183 डिग्री सेल्सियस आसा ही माहिती म्हाका दिसता आमच्या दर्शकांक आसची ना आता ते कितें लोकांक दिसता की मर्क्युरी सनाच्या लागीं आसा सो तो कितें आसतलो गरम आसतलो पूण मर्क्युरीचो टेम्परेचर मायनस जाता -180 जाता हे आमकां कोणे शिकोवन दिल्ले कोणे आमकां ही इन्फॉर्मेशन दिल्ली मरिनर मिशनान दिल्ली ओके कितले वरायटी आसा पळय सोलार सिस्टमान हे आमकां मिशन्सा वयल्यानूच कळ्ळें दॅट इज वाय द मिशन्स आर इम्पॉर्टंट ओके तर सायंटिस्ट पयलीं दिसताले की सूर्यान मर्क्युरीचे सगळे एटमॉस्फियर आपल्याकडे ओढून घेतला म्हणजे ग्रॅव्हिटी तर तशें अशें कांय ना पण हेणे मरिनरान अशें सोदून काडले की हेलियम नावाचो जो गॅस आसा जो सनाचो गॅस आसा तो तेज्या एटमॉस्फियरान म्हणजे कमी बारीक एटमॉस्फियर आसा मर्क्युरी कमी प्रमाणात आसा आणि तो कसलो एटमॉस्फियर हिलियम गॅसाचो सूर्याचोय बी थोडो एटमॉस्फियर मर्क्युरीन ओढून काडला ओके बिकॉज गॅस हिलियम कोणाची गॅस सूर्याची इट कॅनॉट बी प्रोड्युस्ड ऑन मर्क्युरी ती सूर्याची गॅस ही जितकी पण इन्फॉर्मेशन मरिनरान दिल्ली ती मॅसेंजर नावाचे एक स्पेस शटल आशिल्ले स्पेस क्राफ्ट ते परत मर्क्युरीचे धाडपाचे आशिल्ले ती ही सगळी इन्फॉर्मेशन यूज करून त्यांनी 2004 मॅसेंजर नावाचे स्पेसक्राफ्ट तयार केले ओके सो फुडें जे मॅसेंजर स्पेसक्राफ्ट आशिल्ले ताका हे स्पेसक्राफ्ट खूप युजफूल आशिल्ले म्हणजे हाजी सगळी डेटा यूज करून फुडें मॅसेंजर मर्क्युरीचेर गेले ओके सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टू मर्क्युरी सेकंड स्टेप वॉज मॅसेंजर ओके सो ही जाली मर्क्युरी फर्स्ट प्लॅनेट ऑफ द सोलार सिस्टम उपरांत आसा आमचो दुसरो प्लॅनेट विनस सो विनस हाजेर वचूंक शकता आमी मनीस कितें दिसता तुमकां ना विनसाचो टेम्परेचर तुमकां खबर आसतलो 400 डिग्रीजच्या वयर आसा इतले गरम प्लॅनेटाचेर कांयच वचूंक शकना तरी पण मनशान धाडस सोडूना आपलें धाडस दाखयलें आनी विनसाचेरूय बी प्रोब्स धाडून ताजी डिस्कवरी करपाक प्रयत्न केले आनी ते खंयच्या कंट्रीन केले आनी त्या प्रोब्सांचें नांव कितें आशिल्लें हें कोण जाणा नितीश ओके सो नितीश आतां जे प्रोब्सांचें नांव सांग ओके विच मिशन्स वेनेरा मिशन्स ओके वेनेरा मिशन्स जे विनस डिस्कवर करपाक केल्ले हांच्या बद्दल आमकां सांगतलो नितीश ओके वेनेरा सोवियत कंट्री रशियन धाडलेले सगळे टोटल वेनेरा 16 प्रोब्स आशिल्ले 16 मिशन्स आशिल्ले तुमचे 10 प्रोब सक्सेसफुली लँड झाले आणि थोड्यांनी डेटा सुद्धा परत धाडला आमकां वेनेरा जे मिशन्स आशिल्ले तितून इट वॉज स्पेशलिटी आशिल्ली की इट वॉज द फर्स्ट मिशन टू गो अँड लँड ऑन सम अदर प्लॅनेट गो अँड लँड म्हणजे पहिले ते तुवें सांगिल्ले मर्क्युरी मरिनर ते लँड जावना मर्क्युरीचेर पूण वेनेरा विनसार लँड जाले सो दिस इज अ रेकॉर्ड जालो की फर्स्ट टायम पृथ्वी वयल्यान वचून कितें तरी प्लॅनेटाचेर लँड केले मून वॉज नॉट इम्पॉर्टंट बिकॉज मून इज नॉट अ प्लॅनेट मून इज अ सॅटेलायट पूण दुसऱ्या प्लॅनेटार लँड करपी फर्स्ट प्रोब वॉज विच वन वेनेरा मिशन्स ओके सांग पुढे सांग ओके सो वेनेरा 1 आणि 2 दे वर ॲक्च्युअली ऑर्बिटरी सॅटेलाइट्स सो दॅट फक्त विनसाच्या भायर भोंवन ते फक्त विनसाक स्टडी करतात ओके वेनेरा 1 वॉज सक्सेसफुल बट वेनेरा 2 हॅज इट टूक ऑफ ताच्या भायरूच इट लॉस्ट कॉन्टॅक्ट बरें काबार जालें ना म्हणजे कॉन्टॅक्ट लॉस्ट कॉन्टॅक्ट आनी गेले शेणले मागीर वेनेरा 3 आयले वेनेरा 3 वेंट ऑन द प्लॅनेट
बट जस्ट बिफोर लँडिंग इट क्रॅश्ड ऑन इट. विनसाचेर क्रॅश Crash जालें. जालें. ओके, सो म्हाका दिसता खंयच्याय भायल्या प्लॅनेटाचेर क्रॅश जावपी फर्स्ट रेकॉर्डूय वेनेरान केला. विनसाचेर क्रॅश जाल्लें मिशन. ओके, फुडें सांग. मागीर वेनेरा 4 गेले थंय गेले ते आनी इट लँडेड ऑल्सो. ओके, वेनेरा लँड जालें. इट लँडेड एंड देन इट सेंड सम डेटा बॅक. डेटा बॅक. ओके. ओके, मागीर वेनेरा 3 to 6 एकदम सारकी सिमिलर शेप आशिल्ले, काय डिफरन्स म्हणल्यार काय स्पेशालिटी तातूंत खासियत नाशिल्ली. हय सगळे सेम आशिल्ले. हय, मागीर मागीर एक मान आशिल्लें वेनेरा 6 आमकां डेटा धाडलेलो परत सेईंग दॅट द विनसाचो प्रेशर आसा इट्स 25 एटमॉस्फियर्स. ओके. ओके. ओके, पूण मागीर मरिनर 5 अमेरिकाचो मरिनर 5 जेन्ना इट वेंट पास्ट विनस इट फाउंड आउट दॅट द प्रेशर ऑफ विनस वॉज 75 to 100 atmospheres. Okay. So Soviet Russia had to take his claim back. Okay, so Venera 5 and 6 were again atmospheric probes. So it circled around Venus. विनसाचे एटमॉस्फियर स्टडी केलो. Atmosphere. ओके. Okay, then Venera 7 was actually specially designed to survive Venus's temperature. Venera 7. म्हणजे विनसाचो तितलो हेवी टेम्परेचर कोणाक सर्वाइव करपाक जायना. हय. इवन आमचे प्रोब सुद्धा लोखणाचे आसात ते सुद्धा तातूंत स्पॉइल जातात. So it had a soft landing also. Venera 7. ओके, बट एक प्रॉब्लेम जाली की जो स्विच बोर्ड फेलियर जालो जून तो भायलो टेम्परेचर भितर येवपाक लागलो. सो अगेन दॅट थिंग ऑल्सो सगळे जळे भितर गेले. सगळे मशीन्स केले. ओके, मागीर वेनेरा 9 to वेनेरा 14 सगळे नॉर्मल रुटीन मिशन्स. पूण चडचे करून एक प्रॉब्लेम जातालो एवरी टायम. इतलो प्रेशर आसतालो की चडचे करून तो कॅमेराचो लेन्सूच इजेक्ट जायनाशिल्लो. म्हणजे कॅमेरा उगडनाशिल्लो. हय, उगडच नाशिल्लो. सो फक्त दोनूचदा कॅमेराचो लेन्स उगडलो. सो थोडे फोटो जे इतले आसा ते वेनेरा 9 to वेनेरा 14 पर्यंत. म्हणजे अशें तूं म्हणटा की आतां पर्यंत विनसाचे सर्फेसाचे जितले फोटो आमचे कडेन आसा ते फक्त वेनेरा मिशन 9 to 14 हे थोडे मिशनांनी धाडिल्ले फोटो. बाकीचे आमचे कडेन विनस सर्फेसाचे कांयच फोटो ना. बिकॉज थंय वचप कोणाक साध्य जायना इवन फॉर प्रोब्स. ओके, तितलें धाडस वेनेरा मिशनान केलें. ओके, फुडें आनी कितें आसा? वेनेरा 15 आनी 16 एक स्पेशलिटी आशिल्ली, तेका रेडार इमेजिंग आशिल्लें. सो अगेन इट वेंट आउट, इट सर्कल्ड अराउंड विनस एंड देन इट फाउंड आउट एटमॉस्फियर इतलो डेन्स आसा की तुका पेनिट्रेट करून दिसना. कॅमेरान फोटो काडूंक जायना, एक्सरे फोटो काडूंक जाय. कॅमेरान भायर तुका एटमॉस्फियर दिसतलो पूण भितर कितें आसा विनसार तें दिसना. सो वेनेरा 15 आनी 16 इट हॅड रेडार इमेजिंग आनी दोनी भितरलो जो आमकां एक्चुअल विनसाचो सर्फेस हांगा दिसता पळय आमकां फाटल्यान. सो हो एक्चुअली तूं सांगता तो वेनेराचो तो एक्सरे फोटो जो हांगा चालू आसा. ओके, तो एक्चुअली वेनेरा मिशनान काडिल्ले हे फोटो आसात. ओके, रेडार इमेजिंग, रेडार्स यूज करून एक्सरे फोटो विनसाचे अशे काडले आनी वेनेरान विनस आमचे फुडें उगडून दवरलो. आनी फुडें आमकां कळ्ळें की विनसाचेर कितें आसा, फक्त लावा. ओके, लावान भरिल्ले डोंगर, लावाचे लेक्स, लावाचे रिवर्स आनी सगळे लावा. आता वेनेरा मिशन आमच्या विनसा बद्दल आमकां खूब इन्फॉर्मेशन दिलें. आता फुडेंय बी आमच्या सोलार सिस्टमान भरपूर प्लॅनेट्स आसात, तांचे प्रोब्सा बद्दल आमी पळोवपाचे आसात. पण आतां एक ल्हानसो ब्रेक घेवया. ओके, प्लॅनेट्सांच्या मदीं आमची जर्नी थोडेशे स्टॉप करुया, थोडे रिफ्रेशमेंट्स घेवया आनी परत आमच्या रॉकेटान येवया आनी आमी फुडल्या प्लॅनेट्सां कडेन जर्नी आमची करुया. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अँड अवे.